शुभ वर्तमान। लुकाचे सुवार्तेंत हे जेरुजालेम आमचे पाठ सोडिना। लुकाची सुवार्ता सुरू जावची जेरुजालेमांत आणि अखेर जावची थंयच। एम्माउसाच्या वाटेर निराशी जावन गेल्ले शिस जेरुजालेमाक पाटी येतात। जुजे आणि मरी जेजू नासतना निराशी जाल्ली आतां पाटीन जेरुजालेमाक येतात। लुकाच्या सुवार्तेंत जेजूच्या जल्माविशांतली काणी जेरुजालेमान शेवट पावता। ताच्या कष्ट मरणा पुनर्जीवनपणाची काणी थंयच शेवटाक पावता। 3 दिसां उपरांत आपल्या आवय बापायक देवाळांत मेळचो जेजू कित्याक गी 3 दिसां उपरांतले आपल्या मरणातावन पुनर्जीवनपण उगडासा घाडता वा हीच बास मती घाडता। नातालांच्या फेस्तांत बागेवंत हफ्तो घुसला, पास्कांचो मिस्तेर लिपला, तें आज सुवार्तेन सारकें निश येता। जुजे लागीं उतरांच नांत, उतरां आसून सवाल विसरलेले मरये लागीं जेजूच्या प्रतिसवालाक जापना। जेजू विशांतलो हो तो मिस्तेर काळजांतच सारको बसता, दुसरो जागो त्या मिस्तेराक सजना। बागेवंत कुटुंब एकडच्यान जेजूच्या नतालाक वेंगताना आनी एकडच्यान पास्काच्या मिस्तेराक वेंगता। बागेवंत कुटुंब हर एका कुटुंबान नतालांच्या मिस्तेरांत रिगोंक उलो दिता। म्हणजे आमोरिस लेतिसिया आपोस्तलीक पत्रांत सांगलां तशें हर एका कुटुंबान जेजूच्या नताला संबंधी पवित्र पुस्तकांत आसच्या पाठांनी रिगोंक जाय, तांतल्या हर एका गडितांत रिगोंक जाय। नजरेतच्या त्या कुटुंबान घडलेल्या गजालींनी संवसाराची चरित्रास न्हू सारली। त्या कुटुंबांत उणेपण आसूनी तांणी भावार्थ जियेल्ली देवाची कुशी पाळिल्ली रीत एक आमोलीक देख। सुवार्तेंत एक गजाल स्पश्ट जाता, जेजूक शास्त्री संगी सवालां घालूंक कशें साद जालें ताका ती जाणवाय खंय तावन लाभली। देवाळ्यांतल्या शास्त्रिणींच विदमीत जावची जाणवाय ताका कोणें दिली? तो देव वा देवाचो सुपूत देखून ताका जाप कळीत आसली म्हणून चुकारी मारूंक बारीस सलीस। पूण ताका ताच्या कुटुंबान वडिलांनी शिकयिल्लें, तरबेती दिल्ली, देवास्पणान वागयिल्लें म्हणूंक आनी मानूंक कश्ट। जेजूक ताच्या मालगड्यांचो भावार्थ शिकयलो आनी तो शिकलो। कुटुंबांत मालगड्यांचो भावार्थ शिकोवची आनी शिकची सर्ती आतां आमची। शुभ वर्तमान।